I'll dream until I make it real. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळी कशी आहे? आय होप तुम सगळी बरी आहे म्हूण. आनी चोय आमी येयली तुमकां आमगे फाटल्यान चोयदोरी कळटलें आमी पावली अशें म्हूण. आनी आमगे च्या बी पीन जालें. आतां तो म्हाका सांगता ते गाडया या हूंय, कित्याक तेगे बाब तो किवन बाब ते गाडयांक घेवन बसता थिंगा आनी मागीर दोगोय बसताय ते. आतां तो म्हाका बूम 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 कोत्तो. ओके, आतां वता हां, वचोन जायना न्हू. आनी आमगे च्या बी पीन जाली. आनी आयज हांवें किवना लंच बॉक्सा जायत दिसांनी मॅक्रोनी हें केलो, ते पेने ते बोर जाताय त्यो. ओके, सो मागीर तेका हांव विचारतलें केशें लागलें काय म्हण तुका. आनी तेजी रेसिपी तुमकां हांव धाकटीशी आतां दाखयतलें. तेदो म्हळ्यार तुमी चोयाय. आनी आतां हांव चेंज करता, आजून चेंज केलना. ओके, आनी मागीर मेळटा तुमकां. तेदो म्हळ्यार ती रेसिपी तुमी चोयाय. हेचें तें पेने रिगेट म्हूण तें हें आसता, तें घेयलो हांवें मॅक्रोनी. ओके, हेचो एशें कोन्न आसता तुमकां हांव एक काडून दाखयता. मातशें लांब आसताय त्यो आनी हेल्थी त्यो, वीट त्यो. आनी हेज्यो रवा, वीट आनी सिमोलिना म्हळ्यार रवा. हेचो एशें कोन्न आसता ती आतां हांव बॉयल करतलें. हेचें हांवें उदक घेयलां, पयलीं उदकानू बॉयल केलां आनी थोडेंशें तेल आनी मीठ घायलां आनी तें हांव बॉयल करून दवरतलें. आनी एक सायडीन हांवें थोडेंशें तेल घायलां आनी पियाव फोण्णां घायला एक धाकटोसो, आनी तो बरो फ्राय केला. तितून न्हू हांव टोमेटो यूज करपाना, कित्याक हांव केचप घालतो न्हू. आनी न्हू हें न्हू एशें कोन्न बोरें, कित्याक तुमकां समज पेस्ट एशें कोन्न तो हेजो पेस्ट येता न्हू पास्ताचो, तो ना जाल्यार तुमी एशें कोन्न कोराय. ओके, सो आतां तितू हांवें मुगे पियाव भाजून जाल म्हूण तितू हांवें टोमेटो केचप घायलां आनी तें मातशें एशें कोन्न हें केलां, भाजलां. आनी मागीर हांवें तितू ऑरिगेनो घायला, मेन म्हणटा तो ऑरिगेनो, कित्याक तेजे वयल्यान तो फ्लेवर येता न्हू, तें थोडें घायलां. ओके, आनी तो मातशें एशें कोन्न हें केला, भाजला. मागीर तितू हांवें मायनीज घायला. तुमकां समज मायनीज ना जाल्यार तुमच्यांनी स्लायस चीज देखून घालूं जाता. एक ती कॅमरा आहलोलो तें केशें जायना आहलोलें, मागीर हांवें बंद केलां आनी मागीर सारकें घायलें तें उरलोलें मायनीज. आतां तें मिक्स करतलें, तें पिंक सॉस एशें जातोलें. हेचें मगे सॉस रेडी जालें. आतां न्हू तितू हांव थोडेंशें मीठ घालतलें, एज पर योर टेस्ट तुमी घालाय. बरें मिक्स करतलें. आनी हांवें मागीर मुगेल्यो त्यो मॅक्रोनी चॅक केल्यो आनी हांवें एशें कोन्न कट कोन्न चोयल्यान चोय एक मुगे कट जालो तें. सो आतां हांव तें स्ट्रेन करतलें. चोय मागीर हांवें त्यो पास्ता मागीर तितून घायल्यो आनी तें बरें मिक्स केलें. मागीर तुमी टेस्ट कोन्न चोया, तुमकां आनी मीठ बी जाय जाल्यार. चोय मुगे जाल त्यो रेडी, तुमी बी ट्राय कोराय. हेचें आमगेलें रांदपा स्टार्ट केलां आनी आयज न्हू बिटरूटा भाजी करपा दवरल्या. सोमतें म्हणल्यार भाजी बी कोन्न दवरतलें आनी मागीर म्हळ्यार हांव व्हिडियो स्टार्ट करतलें. आनी हेचें एजिकेल सामको एक पार्टी चड कोत्ता. व्हिडियो स्टार्ट केलें, स्टार्ट तेगेलें, कोणा फोनाचेर उलयलें, स्टार्ट तेगेलें, अशें कोत्ता. आनी आमी हेचें फूल न्हू एशें कोन्न प्लास्टिकान घायन दवरताय आनी ती दिसा चोय तोंड आसनाय, नाजाल्यार ती दिसा एशें कोन्न केलें जाल्यार सेफ्टी. आनी चोय तेका, चोय तेका, चोय आतां कोर मरे.
आनी मेन म्हळ्यार आयज करपा जाय आहलो ती बिटरूटा भाजी कित्याक काल न्हू म्हगे सासपायक दोड्या ऑपरेशन केलां आनी काल तेका तें केल्लें एक दोड्या केलां आनी आयज तो प्लास्टर तेगे तें हें काडपाक गेला आनी तेका सांगलां म्हगे सासपायन सोकाण गेलो ते सो तेंका सांगलां नुस्तें हाड म्हूण कसलें मेळटा तें कित्याक मातशें थिंग सवाय मेळटा आनी बरें मेळटा न्हू नुस्तें सो आतां चोया तो कितें घेवन येतो आनी तुमचे कडेन हांव शेअर करता तें दाखयतलें आनी तुमकां आनी एक रेसिपी आयज दाखयतो हांव ती म्हळ्यार हें सांसवां तोरांची ओके तूं म्हणटली हे टायमार आनी तोर खंयची लास्ट टायम न्हू पयर मामी थिंग गेलो न्हू सो मामीन डिपां घायन दवरलें आमगे फाटल्यानू एक आंब आहा व्हडलो तेका अशें करून हें जाताय बारीक तोरां ती फक्त चेपणाकू घालपा यूज जाताय आनी बेश्टें खावपा ती मातशी आंबट चड सामकें आंबट ती येल्लो जाताय पिकोन आनी ती मामीन ती डिपां घायन दवरलेली सो आतां हांवें ती हाडून काल हांवें तांकां गोड लायन दवरलें कित्याक चड दीस एक दीस आख्खो लायन दवरूं पडटा कित्याक ती आंबटसाण न्हू वचना सो आतां हांवें तांकां काल लायन दवरलें आनी ती एक रेसिपी तुमकां दाखयतलें ओके आनी चोयता कितें करपा तें नुस्तें तें तो सासपाय हाडटा तेंच कोत्तो आमी आनी मागीर मेळटा तुमकां ही चोय मगे बिटरूटा भाजी जाली बॉयल करून आतां ती हांव बंद कोत्ता सोय घायन केल्ली ओके आनी हेचो नुस्तें न्हू लेपां हाडलोल्यो 200 रुपयाच्यो आनी बांगडे हाडलो तेणें 200 आनी हेचो कोंकरां हाडलोलीं बरें आहलो न्ही फ्रेश आहलो नुस्तें चोय तोरां डिपां दवरलीं ती काडून बाबा पिकलो ती मातशें आंबट पूण गोड लायलां तांकां बरें अशें हें करून तेचो मुगो बाय 5 मिरसांग घेयल्या कश्मिरी हां तशेंच मेथ्यो हाफ स्पून आनी मिरयां हाफ स्पून घेयल्या आनी तशें हळद तेचो ही सोय घेयल्या तुमकां जाय तितले घेयाय तुमी आमी बाय उणें बारकें नाल्ल घेयला बारीक तो एक आनी मिक्सरान घालून वांटिता तो मसालो जालो वांटून हां हेचो 2 स्पून तेल घेयलां आनी ती सांसून घालता आनी तेचो इल्लो हिंग घालता तितून हेचो हाफ स्पून सांसूं करीपात तोर घालता बंद करून हांव शिजयत बाय हां कवर करून तुम टेस्ट कराय बाय एका तुमकां जायतलें घालें हांव मिठू आम लायिल्लें काल लायन दवरलें आतां मसालो घालता जालें शिजोवन उदक घायल बाय तुमकां कितलो दाट जाय चोय हां आमकां इतलें चोडा साम पातळूय बर जायना न्हू मीठ जाय हेचो मीठ घालपाय हां अशी वयणी आहा जाल बाय आमगेली हां सांगसूं ही आय सोगलीं खावपा
इचोय आतां आमगे रेसिपी जाली आनी इवनींग टायमार केली ती रेसिपी आमगेली थोडो लंच टायमार करपा आहलो न्हू टायमू मेळो ना आनी आमगे ही फ्लावर्स हे बरीं दिसताय येलो कलराची आं बसोन आहलो सकयल बरीं दिसताय चोय न्हू हो सीजन तेंगेलो जावपाचो हो कलर एक आहा आनी ऑरेंज एक आसता लायट ऑरेंज आनीक दाखय तुमकां हांव हिचो ही मातशें न्हू वयर आहाय पूण चोय हो एक कलर हो मातशें डार्क असो आनी डार्क ऑरेंज येताय सिकून अशें करून येताय आनी हांवें म्हळ्यार हो व्लॉग एंड कोत्तोलें आनी डिनर टायमार ती आमकां खावपा हांवें म्हाका न्हू लायक सांसवां मागीर अशें करून तो आमाड्या रोस बाबा टायमार न्हू किवना टायमार आनी म्हाका सामकी रूच येताली आमाड्या रोस खावपा मागीर हांव केन्ना म्हाका ती आमगे आई आहा हिंगा वाड्यार ती विचारताली मुकोडे बाये तुका कितें खावपा दिसता मागीर एक पाटी हांवें सांगलोलें मागीर तेन म्हाका कोण हाडलोलें अशें करून म्हाका रूच येता मुगे सासमाई न्हू तेन्ना कोन्ना आहलोली अशें करून आमी केन्ना अशें करून आमी इतलें रांदना आहलोलीं इवन हांव देखून कोन्ना आहलोलें आनी तें खतखतें बी अशें करून मुगाटी बी म्हाका कळना आहलोली रांदपा बी कळना आहलोली आतां मुगे सासमाई सगळें कोत्ता ओके आनी आतां म्हळ्यार मुगे व्लॉग हांव एंड कोत्तोलें तुमकां समज मुगे व्लॉग लायक जालो जाल्यार लायक कोराय शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्सां कोडे फॅमिली को शेअर कोराय आनी कोण मुगे चॅनला न्यू आहा जाल्यार सबस्क्रायब कोराय ओके टिल देन बाय सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग